गोंयांत रातच्या 10 उपरांत भौशीक सुवातींनी पार्ट्यो आयोजीत करून ध्वनी प्रदूषण करपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पुरायपणान बंदी घाल्या. तरी लेगीत पुलीस आनी राजकीय फुडाऱ्यांच्या सहकार्यान दर्यादेगेवयल्यो पार्ट्यो सुरूच आसात. शेनवारा रातीं अंजूण दर्यादेगेर रातच्या 10 उपरांत कान फोडपी संगीत लावन पार्ट्यो सुरूच आशिल्ल्याचें चित्र दिसून आयलें. पुलिसांक कळीत केलें तरी पुलीस वेळार पावले नात. उपरांत मध्यान रातीं 1.5 वरांचेर पुलीस त्या जाग्यार पावोवन पार्टी बंद उडयली. देखून आतां उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक भंग करपी पुलिसांचेर कारवाय करपाची मागणी जाता. 2 दिसां आदीं पर्यटन मंत्र्यान सांगिल्लें की दर्यादेगेर बेकायदेशीर पार्ट्यांक पुलिसूच जापसालदार आसात. तशेंच गृह खात्याक लेगीत ताणें जापसालदार दवरिल्ले. ह्या प्रकरणांत मुख्यमंत्री खंयचो निर्णय घेता हें म्हत्वाचें थारतलें. गोमंतक टीव्हीचो संचालक संपादक राजू नायक हांचे कडल्यान हे विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवया. सर, हायकोर्टाचे आदेश आसून लेगीत पार्ट्यो चालूच आसा. थळाव्या राजकारणी आनी पुलिसांच्या सहकार्यान हें चलता वय, हाचेर खंयची कारवाय करची अशें तुमकां दिसता? हायकोर्टान बंदी घालूनय मोरजे दर्यावेळेचेर राती 1.5 मेरेन पार्टी चालू जाल्ली आनी तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर संगीत लायिल्लें अशी माहिती आमकां मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भात स्थानीक लोकां कडेन आमी जेन्ना संपर्क साधलो तेन्ना तांचे कडल्यान माहिती मेळटा ती अशी, पोलीसच उसरां थंय आयले. आमकां स्थानीक जे पळय आवाजा संदर्भातली एक जी नियंत्रीत कमिटी आसा, ह्या कमिटीच्या लोकांचें म्हणणें आसा की 10:30 पार्टी बंद केल्ली. पूण तांकांय अजून खात्री ना. तेही स्थानीक लोकां कडल्यान माहिती घेतात. पूण विश्वसनीय माहिती म्हणटा पोलिसांनी जवळ जवळ पार्टी उसरां म्हणजे जवळ जवळ 1:30 सुमार बंद केली. आमी ह्या संदर्भात आमदार कार्लोस फेरेरा जे स्वता एक वकील आसात आनी तेच हायकोर्टात गेल्यात, तांचे कडल्यान माहिती मेळटा की तांणी पोलिसां कडेन संपर्क साधलो आनी पोलीस निरीक्षकान राती तांकां 1:23 संदेश धाडलो की आमी पार्टी बंद केली. सो आतां ही पार्टी कितल्यांक बंद केली? स्थानीक रिपोर्टर सांगतात की पार्टी जवळ जवळ 10:30 बंद केल्ली. पूण ताच्या नंतरही पार्टी चालू आशिल्ली आनी ती जर 1:30 मेरेन चालू आशिल्ली जाल्यार ही एक गंभीर बाब. कारण ह्या पार्टीन ही जी मोरजे पार्टी चल्ली हाचे दर टेबलाचो दर आशिल्लो जवळ जवळ 15 लाख, म्हणजे कितलेशे कोटी रुपयांची उलाढाल ह्या पार्टीन जाली. ह्या पार्टेन भितर विदेशी डीजे आनी संगीत वाजोवपाक विदेशी नागरीक आशिल्ले. सो ही एक गंभीर बाब की आमच्या वेळेत कायदे नेम आसून हायकोर्ट मॉनिटरिंग करपाचो आदेश दिता आसूनय विदेशी नागरीक जर येवन हांगा जर संगीत कर्णकर्षक संगीत वाजयतात जाल्यार ती एक गंभीर बाब आनी खूब गंभीर. ह्या संदर्भात चौकशी जावपाची गरज आसा आनी स्थानीक मनीस तर सामको असहाय हतबल जाल्ल्याचें चित्र आमकां दिसती पडटा. ही माहिती दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं.